करता असताना आमचे गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी काय वक्तव्य केले. असे म्हटले की मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हो जाता आणि 2022 ताचे उक्तावण जातले आणि ताचो पुरेपूर फायदो पुरेपूर उपयोग या सिंधुदुर्ग लोकांच्या टुरिझम डेव्हलपमेंटा खातीर जातलो आणि याचा फायदो तुम्ही करून घेवचो असे वक्तव्य आमच्या गोयच्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्यांनी केले. सगळ्यांक खबर आहा की मोपा एअरपोर्ट कशा रितीन तयार जाता, खंयच्या पद्धतीन थंयसर काम चलता आणि ताच्या खातीर काही दिसा पयलीं 4 गावांतले लोकांनी आंदोलन केले आणि त्या आंदोलनाक काही लोकल्सांक भितर उडयले, कंप्लेंट घालून तांकां अरेस्ट केले आणि असे चित्र जाले की सध्या मोपा एअरपोर्ट जे शेतकरी असतात, जे पीडित शेतकरी असतात तांच्यांनी आता रोष व्यक्त केलो. तांकां अशें दिसले की ज्या वेळाचेर मोपा एअरपोर्ट घडोवन हाडलो त्या टायमाचेर अशे आमिशे दिल्ले की तांकां नोकऱ्यो दितल्यो, जे लँड लुजर आसा तांकां पयले प्राधान्य दितले नोकरे संदर्भात, रोजगार संदर्भात आणि हे हाजेर परतून हे सेम स्टेटमेंट जायत आसा. हाज्या कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट जरी पळयले जाल्यार हाजो उपयोग हो मोपा इंटरनॅशनलचो उपयोग किंवा रोजगार संदर्भात, डेव्हलपमेंटा संदर्भात, टुरिझमा संदर्भात हाजो पुरेपूर उपयोग ह्यो पयले सुवातेर म्हणजे पेडणे मतदारसंघात, पेडणे तालुक्यात आणि मागीर गोंय राज्यात जावपाक जाय. पण अशें दिसता की पेडणे मतदारसंघातल्या लोकांचे नांगर फिरोवन हाजो उपयोग सिंधुदुर्ग राज्यात जावंक जाय अशें मुख्यमंत्र्यान एक चित्र थंयसर निर्माण केल्लें आसा त्या लोकांक भितर आणि अशें चित्र निर्माण केलें आसतना आमकां आज पेडणेकारांक दिसता की गोंय राज्य सरकारान आमकां पुरेपूर चुनो लायिल्लो आसा, फटयल्ले आसात, गाजर दाखयल्लो आसात आमकां. कारण आयज शेतकऱ्यांच्यो जमनी 1 करोड सुमार मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाक गेल्यो, तांकां योग्य तो मोबदलो दिवंक ना आसा अजून मेरेन. तांचे झगडे चालू आसात. तांकां आमिशे दाखयले, तांकां ह्या केले तांकां की तुमकां नोकऱ्यो दितल्यो म्हणून. मोपा, उगव्या, वारखंड, नागझर, कासारवडणे, चांदेल, हाळी हे गावचे युवक आयज थंयसर धडपडटा नोकऱ्या खातीर आणि अशा रितीन मोपा एअरपोर्ट हो घडटा. सो म्हाका एकूच विचारूनशें दिसता सीएमाक, डॉक्टर प्रमोद सावंताक की आमच्या जीवाचेर हे एअरपोर्ट तुम्ही केले, गोंय सरकारान केले डेव्हलपमेंटा खातीर पेडण्याचे, पण हाचो उपयोग कोणाक जावपाक जाय? पेडण्याच्या जनतेक का सिंधुदुर्गाच्या जनतेक? हाजो डेव्हलपमेंट कोणाक जावपाक जाय? पेडण्याच्या मतदारसंघातल्या जनतेक की सिंधुदुर्गातल्या लोकांक? सो हो माझो प्रश्न डॉक्टर प्रमोद सावंताक आसा. आणि जे पेडण्याचे शेतकरी, पीडित शेतकरी जे आता रस्त्यार उतरले, तांचे प्रॉब्लेमाचे निवारण केन्ना जातले? अजून मेरेन सरकारान लक्ष दिवंक ना आसा. लोक रस्त्यार येतात आणि बळजबरीन कशे रितीन जमनी हिसकावपाचो प्रयत्न चल्ला हे गेल्या विकांतल्यान सगळ्या गोंयच्या जनतेक खबर आसा. सो एकंदरीत हो आमकां पेडण्याच्या लोकांक खातीर एक शिकवण आसा आणि एक धक्को आसा की आमकां कशा रितीन सरकार चुनो लायता आणि हाजो उपयोग लोकांक खातीर कसो तयार करतात आणि लोकांक कसो उपयोग जावपाचो हेचेर सरकाराचो भर आसा. आमचे पेडणेकारांचे हित हेतून दिसना. देव बरें करूं. सीएमान फकत एकूच जाहीर केला ट्युरिझमाचे, पण हिडन दवरला जॉब इश्यू. हितूंतल्यान अशें रिवील जाता आता 10,000 नोकऱ्यो करून पळय तो पेरगांव घालीत गेला सरकार. तितून 10,000 नोकऱ्यांनी सिंधुदुर्गाचे येतले काय कितें हो एक प्रश्न उत्पन्न जाता. मेडिकलान गोंयचे गोवा मेडिकल कॉलेजीन बेनिफीट दिता म्हणटा, तितूनय नोकऱ्यो सिंधुदुर्गाच्या लोकांक दितले कितें हो एक प्रश्न उत्पन्न जाता. म्हणजे डॉक्टर प्रमोद सावंताचो सरकार सारको कितल्या लेवलाचेर पावला ज्यो दुसऱ्या राज्याच्या
एका भुरग्यांक नोकऱ्यो दिवपाचे हे पळय बाजार ओपन करतलो तो हितूंतल्यान सारको सिद्ध जाता. एकूच ताणें स्पश्ट केला पूण हिडन दवरलेले आसा ते जॉबाचो इश्यू. आणि हे पळय आमचे फ्रीडम फायटरांचे भुरगे वो सेकंडली जे कोण हार्नस केस असतात की कोणाचो आवय बापूय मेलो गव्हर्नमेंट सर्व्हिस करता आसतना तांचे भुरगे आणि जे कोण सर्व्हिस करता आसतना ते मेडिकली अनफिट जाता ते भुरग्यांचे 400 सुमार भुरग्यांचे लिस्ट सुमार 3 वर्सां सुमार जाली. प्रमोद सावंत सरकारान एकूय भुरग्याक नोकरी गावंक ना. ते आसतना हे सिंधुदुर्गाचे आणि दुसरे राज्यांतले भुरग्यांक नोकरी दितले कितें हो एक प्रश्न उत्पन्न जाता. कशी दिवपाक मेळचेना न्ही बिकॉज 15 years residentially required for the government job. So how you can say that they will give to Sindhudurg? काल तुम्ही एक हे पळयलो आसतले प्रिन्सिपलाचो पोस्ट आसलो गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट. तितून रिलॅक्सेशनाक घातलेले आसा की हो पोस्ट आहा पळय तो एक शिवाजी शेट हो गोंयकार क्वॉलिफायड आसतना फ्रॉम बॉम्बे एक लेडीक तो दिवपाक हे केलेलो आसा आणि रिकमेंडेशन हे केला गव्हर्नमेंटाक टू रिलॅक्स द कंडिशन ऑफ 15 years डॉमिसायल सर्टिफिकेट. सो हे सरकारान कितेंय करूंक चालू केल्ले आसा जे लोकांक नाका पळय ते म्हणटच हेजेर विश्वास दवरपाचो गोंयकारांनी भरपूर उणें लागलो आसा. एक म्हण आसा की घर का बेदी लंका ढाय. हे सारखे प्रमोद सावंताक सूट जाता. माजराक दिसता आपण दोळे बंद दूध पिता कोणाक कळना. प्रमोद सावंत गेलो 2 दीस पयली सिंधुदुर्ग दौऱ्यार. मत्स्य महोत्सवाच्या भारतीय जनता पक्षाच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ते ऑर्गनायज केले. आणि इंटरेस्टिंग गजाल अशी आसा की ह्या बाबतीत तो कांयच ट्वीट करना. नाजाल्यार केंद्रातलो मंत्री आसूं दुसऱ्या राज्याचो मुख्यमंत्री आसूं कोणाचो बर्थडे आसूं किंवा खंयच्या देवळान गेलो आसूं सगळे ट्वीट करता. ताणें एक माणगांव देवळान गेलो ती एक ताणें ट्वीट केली जे वेळार दौऱ्यार आशिल्लो. आमी म्हळ्यार खंय गेला काय जाल्यार हाजे सारखे एक्सपोज जाले. हांव धन्यवाद म्हणटा ते सिंधुदुर्ग लाईव्ह चॅनलाक. कारण या चॅनलान तो प्रोग्राम लाईव्ह टेलिकास्ट सोशल मिडियाचेर केलो. आणि जेन्ना रातचे आमी पळोवंक लागले लाईव्ह जाल्यार कांय गजाली शॉकिंग जाल्यो. एक तुमकां अत्यंत इश्यू म्हणल्यार बाब जितेंद्रान तुमकां सांगले की मोपाचेर वक्तव्य केले की सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला प्रचंड प्रमाणात टुरिझमसाठी स्कोप आहे आणि आमच्या गोव्यात ऑगस्ट 2022 मध्ये मोपा एअरपोर्ट चालू होणार आणि याचा फायदा तुम्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या लोकांनी घ्यायचा. तू मुख्यमंत्री गोंयचो काय मुख्यमंत्री सिंधुदुर्गाचो हे मुख्यमंत्र्यान पयलीं स्पश्ट केलें. म्हणून हांवें ते म्हळें की घर का ते हिंदीन म्हणा पळय घर का बेदी लंका ढाय. हांगाच थांबना तो मोपाचेर थांबना. एक पावल फुडें वता एक पावल मुखार मारता. थंय म्हणटा की आमी दूध अंडी भाजी हे सगळे दुसऱ्या राज्यांतल्यान हाडटात आणि ह्या राज्यांक आमी 20 कोटी सबसिडी जवळ वर्साक दितात म्हणून की आयात करपाक गोंयांत हाडपाक भाजी म्हणा अंडी दूध. आणि म्हणटा आमी स्वयंपूर्ण गोवा ची संकल्पना दवरिल्ली आसा पूण इट इज नॉट पॉसिबल टू डू अँड बिकम स्वयंपूर्ण म्हणटा. अरे म्हणजे हांगा तुझे स्वयंपूर्ण नावाचे जे रॅकेटां चलयले आहेत दुसरे दिसा हांगा येता आनी मिटींग घेता आनी म्हणटा 100 कोटी आपण स्वयंपूर्णाक दवरला. गॅजेटेड ऑफिसरांक तू
शेनवार आयतारा आता पंचायतीन धाडटा स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून, म्हणजे हांकां सगळ्यांक तुम्ही पिशान काडपाक लागले. हांगा उलोवप एक, थंय वचून बलदेत उलयता, ताका दिशिल्लें कोण पळोवपा ना म्हणटा ताका. म्हणजे चल्ला कितें? म्हणजे स्वयंपूर्ण गोवा हे जे प्रोजेक्ट आसा सरकाराचो फार्स आसा, हातून सिद्ध जाता. आणि आमी म्हणटात, मुख्यमंत्री स्वता म्हणटा स्वयंपूर्ण जावंक. आता तूं थंय वच आनी म्हणटा मोपाळ एअरपोर्ट टुरिझमाक जाय थंयच्या, आनी मुख्यमंत्री विसरलो. म्हणजे हाजें ज्ञान पळयात तुमी. मात सुद्दां स्टडी म्हणना, थंय ताका खबर ना की चिपी एअरपोर्ट आहा म्हणटा तांचो, जो कांय दिसांनी इनॉग्रेट जावपाचो. आता थंय तामना दोनशेचेर एक पावल फुडें वता, म्हणटा जीएमसी तुमच्या खातीर आसा. राजन तेली साहेब मला लिस्ट पाठवत असतात, फोन करत असतात. आता तुम्ही फोन बिन करपाची गरज ना म्हणतात. हांगा आमच्या स्थानिक लोकांक, आमच्या लोकांक दिसाक बेड मेळना. आम्ही दिसाक एक फोन, एक कमीत कमी आमच्या कडेन तरी एक फोन जीएमसीक आसता. तुम्ही हेल्थ मिनिस्टराकडे चेक करा, कित्याक कोणा आमकां फोन येता खंय पेडणेच्यान कोणाक कार्ड मेळना, मेर्शेच्यान कोणाक कार्ड मेळना. काल रातचे आमकां मडगांवचे 2 केसी आशिल्ल्यो रातच्यो. काल रातचे 9 वरांचेर आयतार. आनी अशें आसतना तूं थंय वता, एक आमकां दुबाव येता, मुख्यमंत्र्याक सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वेस्टर्न इंटरेस्ट आसात काय म्हणून. कितें घेतला बी काय म्हणून थंय लागीं. कारण कितें जर घेतला जाल्यार थंय टुरिझम डेव्हलप जावंक जाय. जमनीचो प्रकार आनी बी वाडला काय, हे आमकां प्रश्न पडपाक लागिल्ले आसा. आनी हे कांय दिसान तुमच्या मुखार उघडूय जातले. सो हातून एक स्पश्ट जाता की स्वयंपूर्ण गोवा, स्वयंपूर्ण गोवाचेर नांवार रॅकेट चलयला. दिस इज अ फार्स. आमी लोकांक अपील करतात, सातूर रावात. आता नवा एक स्कीम काढले नोकऱ्यांचे. उठ सूट वतात, गांवांनी फॉर्मां फिल करतात. अरे भारतीय जनता पार्टी नोकरी दिवंक शकता? इट इज अ गव्हर्नमेंट विच हॅज टू गिव्ह द जॉब. त्याचे कार्यकर्ते वतात फॉर्मां आनी सायनी घेवन. बेकारी भत्तो म्हणिल्लो 12 तो खंय अजूनय. म्हणजे मतां खातीर पिशाण काडप हे आमी खपून घेवचे नात. गोवा फॉरवर्ड पक्ष सक्षम आसा विजय सरदेसाय आनी किरणाच्या नेतृत्वा सकल. आनी सरकाराक अशे तरेन आमचे जे ग्रास रूट आमचे वर्कर आसा, जितेन सारखे जे आमचे उमेदवार आसा पेडण्या, असले लोक ताका हे सरकाराक उगडे पाडटले. कारण आज तांचीच शेतांनी जमनी वचपाक लागल्या, तांकां कॉम्पेन्सेशन ना. हाजेर पेडण्याच्या आमदारांनी स्पश्टीकरण दिवपाची गरज आसा. बाबू कितलो बिजी आसो आपल्या 30%, पूण ताणें हाजेर स्पश्टीकरण दिवपाची गरज आसा. म्हणून मुख्यमंत्र्याकडे मागता की हे स्वयंपूर्ण 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 जे तुवें चालू केला हे बंद कर. कारण तूं थंय वचून ऑलरेडी उलयलो आतां, आनी तुका दिशिल्लें कोण तुका पळोवचो ना म्हणून. आनी हे ते चॅनला मार्फत उघडे जाले. आनी सगळे म्हणजे एअरपोर्ट, स्वयंपूर्ण तशेंच जीएमसी हे तिनूय विशयाचेर उलयला. तुमकां व्हिडिओ हांव शेअर करता प्रेस कॉन्फरन्स सोंपल्या नंतर. आनी कितें उरलें? But this is nothing but स्वयंपूर्ण गोवा जे प्रोजेक्ट स्टार्ट केला, दिस इज अ फार्स. आणि आम्ही ते स्वयंपूर्ण मित्रांक सांगतात, तुमचो टाइम वेस्ट करनाकात, सुशेगाद शेनवारचे आयतारचे फॅमिली बरोबर रावात. हे सरकाराचे आयकनाकात, कारण हे सरकारान तुमचे पयलींच एचबीए उडयला. हे सरकारान तुमचे ऑलरेडी तुमकां रस्त्यार हाडला. सो हे सरकार तुम्ही आयकनाकात. हे सरकाराचे एक्सपायरी सोंपल्या. हो फेब्रुवारी म्हयनो, फुडलो फेब्रुवारी म्हयन्यात नवे सरकार आसतले. आणि या प्रमोद सावंत लोक 100% घरात हाडटले, हातून मातूय दुबाव ना. तुमच्या आयचे कार्यकर्ते सोडून गेले, किती रिजन तुमकां दिल्ले तेंच्यांनी? गोवा फॉरवर्ड ते हांवें सांगपाची गरज आसा. तुमचे लायव्ह पळयतालो हांव. आमचो अमर केन्झील ताका प्रश्न विचारताले, गोवा पडोवना डेव्हलपमेंट जावना जाल्यार म्हणटात. मागीर आतां कितें जालें काय ना म्हणटा, थोडे म्हयने म्हणटा उरल्या, आनी मातशें डेव्हलपमेंटाक गेला. हे डेव्हलपमेंट कितें आहा, हे सेल्फ डेव्हलपमेंट. कारण आमी आतां आमचे जे उमेदवार आसा संतोष सावंत हाचे कडेन चॅक केले, तर तांकां ताणें काल सांगला न्हय आमकां नोकरी दिता म्हणून सांगला. कारण तातूंतलो एक पॉयंट जो आहा, कोण फियान्सी आहा ताका जॉब आहा, आनी कोणाच्या एक भुरग्यांक जॉब आहा, आनी कोणाच्या भयणीक जॉब आहा. सो जॉबांचेर करून घुसपान तांकां व्हेला. आनी हे स्वता तांच्यांनी आमच्या उमेदवाराक सांगला, ते रिकॉर्डिंगूय आसा. आमी कितें, आमी दूद हे न्ही, आमी गोवा फॉरवर्ड पक्ष सक्षम टीट फॉर टॅट करपाक.
तुम्ही एक कडेन पार्टी बळकट करपाक पळयता आनी खंय तरी तुमची लोक तुमच्या कडल्यान पयस वयस अजिबात तुका दिसता तुमचे ते गेले ते बरं जालें आता आपल्या नोकऱ्यां खातीर जर वता ते वचूं वी डोंट वॉन्ट सच पीपल कारण एटलीस्ट ड्युरिंग इलेक्शन टाइम वी विल हॅव ऑनेस्ट पीपल हू आर विथ अस गरजे ते तुका म्हणले गरजे बेदी यूथ सेक्रेटरी तुमचे गेला मेन म्हणजे एक्स ते तुमचं चुकला तुमचे तुम्ही केन्ना डिझॉल्व केल्ली कित्याक म्हणटा का 4 महिन्या पयलीं आमची कम्युनिटी डिझॉल्व जाले तर म्हणजे फाउंडेशनच बेसिकली फुटींग चेक कर ऑफिसान ऑर्डर आहा थंय खंयचे यूथ सेक्रेटरी ते हांव जर तेजे उगडे करीत जाल्यार ताका मागीर सोशल कितें म्हणटाले समाज कार्य तेंय बंद करचें पडटलें चलये सो तांचे व्हडले इम्पॉर्टन्स घेवन बसप ना कारण तुम्ही स्वता मिडिया बॉय तांकां आतां एक्सपोज केला थंय हांवें काय सांगपाचें गरज ना हांव लायव्ह पळयतालो थंय तेच सांगता की आमदारान इनडायरेक्टली सांगता आमदारान काम करूना